विमानान उड्डाण घेतकच कांय खिणातच फाटले वटेनच्या प्रवाशांनी विमानाक उजो लागला अश्यो आड्डी मारपाक सुरवात केली. उजो लागला म्हणटकच सगळेच भियेले. एका इंजिनाक उजो लागला हें लक्षात येतकच पायलटान बेगोबेग तें इंजिन बंद करून विमान परत गोंया वटेन वळयत इमर्जन्सी लँडिंग घेतलें. तातूंतले 180 प्रवाशांक मध्यान राती दुसरे फ्लायटींतल्यान दिल्ली धाडून दिले. आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार हे घडणुके संदर्भात पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राला कडेन उलयलो. पळयात. राती काल फ्लायट टायमार वयर सरली आणि 25 मिनटां आमी वेन वी इन द एअर थंय फाटल्यान सर लोक बोवाळ मारपाक लागले इंजिना कडेन बसलेले ते उजो लागलो म्हणून. पूण कॅप्टनान म्हाका पयलीं कळ्ळें आनी तेणें इंजीन ऑफ केलें आनी उजो पावलेलो. मागीर सिंगल इंजिनान तेणें तो फ्लायट देंवयली सकयल आनी आमकां म्हाका दिसता एक देवान आमकां वाचयलें अशें म्हणपाक शकता. कित्याक अशें म्हाज्या लायफान इतलें आतां हांव फ्लायटीचेर भोंवला पूण अशें जावना. पूण म्हाका दिसता टॅक्निकली एक इंजिना देंवूंक मेवता पूण सेफ लँडींग जालें आनी उजो पावलेलो व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक ते इंजिनाच्या सायडीन फ्युअल टँक्स आसताली ताका बी उजो लागलो जाल्यार त्रास जावपाचे. सो बरें जालें सगळें आनी मागीर आमकां 12:50 फ्लायटीर घातलें आज देंवन दिल्ली आसा फुडले आमचे मिटींग अटेंड करपाक. तर तुमी कित्याक लागून दिल्ली गेले? आमी एनवायरमेंट MOF कडेन सेक्रेटरी रिगार्ड CZMP मिटींग आसा. मागीर 2-3 मिटींग आसा. ESL कडेन मिटींग आसा रिगार्डिंग स्ट्रीट लायट. अशी मिटींग अटेंड करपाक फूल डे प्रोग्राम आसा आमचो. तुम्ही किती आसता? तुमचे आनी कोण आसता तुमी? आमचे वांगडा आमचो डायरेक्टर एनवायरमेंट, मागीर आमचो सेक्रेटरी एनवायरमेंट, मागीर सायंटिस्ट सायमन डिसोजा, मागीर आमचो एग्रीकल्चर डायरेक्टर आसा, मागीर आमचो सायंटिस्ट मेंबर सेक्रेटरी गेडा आसा, सगळे आसा. आनी सर हे जालें पळय इन्सिडेंट तेन्ना फ्लायटाक कितले लोक आशिल्ले? हे 170 लोक आशिल्ले आनी बोवाळ सगलो बोवाळ मारून बायलो रडपाक लागल्यो अशें फाटल्यान. 170 लोक आशिल्ले टोटल. ओके ओके. पूण आनी टायमार हे केलें आनी पायलटान? हय, पायलटान बरें कंट्रोल केलें आनी बरें देंवयली सारकी सिंगल इंजिनाचेर. ओके सर. थँक्यू. सगळ्या विमानांक 2-2 इंजिनां असतात. एका इंजिनाचेर विमान चलोव येता. देखून अशे तरेच्या घडणुकांनी प्रवाशांनी भिवचे न्हय अशें दाबोळी विमानतळाचो संचालक गगन मलिकान आमचो खबराकार हिरू महाले कडेन उलयतना सांगलें. पूण फकत इंजिनाक उजो लागला इतलेंच आमकां सांगिल्लें. तंत्रीक इबाडा विशीं कितें कळयलें ना अशें तो म्हणटा. The most important thing to remember is that what I am hearing from all the sources is that there was a panic. Yes, panic is bound to happen with the passengers who are traveling in there. But basically all these aircrafts are designed in such a way that they can fly back to the destination or divert to a new station with the single engine also. So in case there is any problem with one engine, the other engine is capable to carry them to the other destination. So accordingly that flight landed from 74 nautical miles back to Goa on a single engine. Fire incident ऐसा कुछ नहीं था. We have been told that Indigo has told us that there was some technical problem with the aircraft. We have not seen any fire or no such report has come to us from Indigo. They have not filed any such report with us. So what have been conveyed to us is a technical problem with the engine.